राज्यात पावसाचो सावार चालूच. न्हंयान व्हाळांक बुडटी, रस्त्यार उदक, झाडां पालसणां कोसळपाचे प्रकारय चालूच. पेडण्या कडशे मोपा व्हाळाक बुडटी. पलतडच्या एका फामिलीचो 8 दीस जाले बाकीच्यांकडे संपर्क तुटला. सरकार कडच्यान जायतो आधार मेळटा म्हूण फामील सांगता. ते पायपाक चॉकअप जाता सगळे वर्सून उरलेले आनी त्या पुला वयल्यान पाणी फ्लोअर जावन वयता. त्याच्यामुळे आमकां अलीकडे पलीकडे जावंक मेळना. तसोय त्या पुलार आणखी पायपां जाय आसली पण त्या टायमार कॉन्ट्रॅक्टरान आनी कितें जालें तें म्हाका खबर ना की जेणे करून तेंच्यांनी पायपां वयलीं घालूंक ना आनी ते आतां पाणी फ्लोअर जाता. तशेंच आमच्या पलीकडे ते सायडीक आणखी 9 घरां आसा. 9 घरां आसा त्यांची अशीच स्थिती आसा. फक्त तांकां कितें पांयवाडेक बारीकशी बंधाऱ्या वयल्यान ते अशें कशें तरी कसरत करीत ते लोक वचूंक शकतात, चलत तरी वचूंक शकतात. पूण तांकां गाडी व्हरतले शीक जालो मनीस जाल्यार तांकां काय देवार भरोसो ठेवल्या शिवाय आमकां आणखी कांयच पर्याय आसना. केपें पारोड्या पूल तिसरे फावट उदका पोंदा गेला. हे फावट चडूच उदक. सकाळी 8 सावन इल्ले इल्ले करून उदक पुलार चडपाक स्टार्ट जाल्लें. दनपार मेरेन पुराय पुलार उदक. येरादारी ठप्प. लायट वचत जाल्यार रावपाचें कशें म्हूण थळाव्यांक हुस्को. 3 दीस सेगीत तिसरे दीस उदक चडलें जायत जाल्यार आनी मातशी एक हातभर चडलें जाल्यार काराळे सुद्दां उदक बंद जातलें आनी आमी मदीं उरतले. लास्ट टायम बुडिल्ले तेन्ना आमकां आमगे हांगा एकटो एक्सपायर जालो. ताका व्हरपाक आमकां नाक जाल्लें. आमी केपीपी आनी पेडणेकारान भरपूर हेल्प करून ताका उदकांतल्यान त्या सायडीक व्हेलो आमी बॉडी. आनी तशें जावचें न्ही म्हूण हांव गोवोरमेंटा कडेन येन्ना मागता की डिजास्टर मॅनेजमेंट कितें आहा तें तांणी येन्ना येवन हांगा रावचें लोकांक आदार करता जाल्यार. मागीर म्हणली म्हूण भितर येवपाक मेळपाना. आतां अर्दवर भितर बरें एक हातभर उदक वाडलें. हें सकाळीं सारकी 11:30 पुलार पडपाक लागिल्लें. आतां वाडत आसा सद्या देंवपाक कसलीं हें ना आनी पावसूय थांबलो न्ही ताका तें कांय करपाक शकनात. हे हुंवारा परस आमकां लायटीन चड सतायले. तें उदक चडिल्लें आसतना तर लायट ना जायत आमी सामके त्रासां पडले. कित्याक तुमी जाणा आसतलें हुंवाराक जिवाणी आनी नाकाशील हें उदकांतल्यान येता. कुशावतीचें उदक वाडून रस्त्यार पावलें. पारोडा वचपाचो रस्तो ब्लॉक. येरादारी चांदोरच्यान वळयली. एक्चुअली आमकां गव्हर्मेंटान एक फावटी पर्रीकर सीएम आसतना तो येवन सगळें पळोवन गेल्लो कितें जालां कितें करपा मेळटा तें. आनी थिंगा आमगे इस्कलाक वचपा ब्रीज आहा तें हायट दितो तो न्यू ब्रीज बांदतो म्हूण सांगलो. तेका हायट दितो म्हूण सांगलें. सो तें आजून कांय गव्हर्मेंटान फकत येताय आनी प्रॉमीस दिताय, प्रॉमिसीस कोताय आनी वयताय आनी तेजेर मागीर कांय एक्शन जायना. आनी दुसरी म्हळ्यार म्हाका दिसता जी न्हंय आहा ती मातशा डिसिल्टींग तरी केली. चांदोर जो ब्रीज आहा थिंग वचोन सगळीं झाड लागताय तें तरी थिंग कितें तरी प्रोविजन केल्लें उदक एटलिस्ट कितें उदक आतां हिंग पास जाणा आसतना उदक तेसतान पोत्तून बॅक येयलो आहा. पावसाचो कदंबाकूय धक्को. पेडण्या केरी रुटार कदंबाचेर पालिया पिपळ कोसळ्ळो. मोठें नुकसान. कोटंबी केप्या गोरवांच्या गोट्यार झाड आडवे. कोणाक दुखापत ना. मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटात दर एका मतदारसंघात 10 ते 15 लाख नुकसान जाला आसुये. ना ऑन एन एवरेज म्हाका दिसता कमीत कमी प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी अंडर 10 ते 15 लाख रुपयांचें नुकसान जालां. आनी इट इज अ ट्रिमंडस. म्हाका दिसता थोडे आमचे सिटी एरिया आसा थंय कमी जालां. पूण जीं झाडां आनी माड पडून हें इतलेंच न्हय लोकां नुकसान जालां. लोकांच्या घरा काल म्हणजे आडपयत एका बरोबर 4 घरां डिस्ट्रॉय जाल्यां. परत सांजच्या वेळार आमचे तळावली पंचायत कासवाडांत 3 झाडां पडलीं. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.